अंडरपास जाल्लो कित्याक हांगा तुमी पळयता आसतलो GMC आसा, डेंटल आसा, तशेंच आमची गुजरात स्कूल्स आसा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा आनी डिफरंट आमची जी लोकांची येवपाक वचपाची वाट आसा आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणूंक शकता तुमी कित्याक गेले ते फावट आनी हेजे पयलू 2 वर्सां कंटिन्युअसली इश्यू जाल्लो आसा. वॉटर फ्लडिंग जाता. वॉटर फ्लडिंग जाल्ले नंतर मागीर आमकां कॉल आवट करचें पडटा GSIDC आनी GSIDC जे इम्प्लिमेंटींग बॉडी इम्प्लिमेंट तेंच्यांनी केल्लो त्या टायमार तेंच्यान सगळें कन्स्ट्रक्शन हें सगळें तेंचे अंडर जाल्लें आसा. तेजे नंतर जो हँडओवर जावपाक जाय तो तेंच्यांनी लेटर केलो म्हणटा बट हँडओवर जाल्लो ना आनी मेन म्हटल्यार जें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जें आसा तें आमचो गोवा मेडिकल कॉलेजीचो डीन जो आसा तेंच्या नांवार आसा आनी आतां आफ्टर कंटिन्युअस म्हटल्यार खूब वर्सां तेणेन जे पेमेंट आसा इलेक्ट्रिसिटी बील पेमेंट तेंच्यांनी केल्लो पण आतां तेणेन एक लेटर केला की हे जे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आसा हें आपूण हेजे कडेन हें करपाचो ना आनी आपूण बील आसा तें पेमेंट करून फुडलें जें आसा तें डिसिजन डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय GSIDC बाकीच्या डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय. सो तेकाच लागून आयज आमी सायट इन्स्पेक्शन करपाक येयल्ले कित्याक फाल्यां समज तो पावर सप्लाय डिस्कनेक्ट केलो जाल्यार हांगा पंपींग स्टेशन जो आसा उदकाचो पंपींग स्टेशन तो बंद जातलो आनी उदकाचो पंपींग स्टेशन बंद जाल्यार हें फ्लड जातलें आनी हें टोटली आमकां बंद करचें पडटलें. तशेंच दुसरो इश्यू आसा कित्याक हे मेंटेनन्स आतां हे एंटायर जो सबवे आसा हेजो मेंटेनन्स कोण करतलो आजून पर्यंत तो डिसायड जाल्लो ना कारण कितें जाता एवरी टायम आमी GSIDC म्हणटा आमकां फंड ना आमी फंड हें करूं शकना तेका लागून आमी कांय करपाक शकना. सो हेजो डिसिजन खंय ना खंय जावपाक जाय आनी तेका लागून आमी जॉयंट मिटींग घेवपाक सोदल्या की PWD अलॉंग विथ GSIDC GMC सगळ्यांक घेवन आमी जॉयंट मिटींग आनी पॉलिसी डिसिजन एज अ पॉलिसी डिसिजन कोणान तें मेंटेनन्स घेवपाचें आनी एंटायरली तेंच्यांनीच पळोवपाचें कित्याक आतां कितें जाता डिफरंट बॉडीज आसा आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा हांगा GSIDC आसा GMC आसा हांगा PWD आसा सगळ्यो डिपार्टमेंटाक आमकां हें करचें पडटा आनी जेन्ना फ्लड जाता तेन्ना आमकां कलेक्टर जावं मामलेदाराक तेंकांय इनवॉल्व करचें पडटा. सो अशें जावपाक जायना एक खंयचो तरी ऑपरेटींग सिस्टम आसपाक जाय आनी तेंच्यांनी म्हणजे एक डिपार्टमेंटान एंटायरली हें मेंटेन करपाक जाय मॅनेजमेंट करपाक जाय सो दॅट आमकां फाल्यां हांगा प्रॉब्लम जावपाक जायना कित्याक हो तुमी पळयता सो क्रुशल हांगा कितलोसो ट्रॅफीक फ्लो जाता पेशंट वयता डॉक्टर वयता जावं बाकीचे सगळे जनरल पब्लीक वयता. सो हें खंय ना खंय आमकां बऱ्यापैकी हें मेंटेनन्स जावपाक जाय. आतां तुमी पळयता आसतना वयली बसून शेड बसून आसा तिका मेंटेनन्स ना हांगा ब्रेकडावन जाला वयरसून बसून उदक देंवता ती सायडीन तुमी पळयता आसतना झाडां जाल्यार उदक देंवता गेले ते फावटी आमी लेटर बरयल्लें GSIDCक बरयल्लें CMाक बरयल्लें पण तें आजून पर्यंत मेंटेनन्स जाल्लें ना. सो हें खंय ना खंय कोण घेतलो तेका लागून आयज आमी हांगा येवन मुद्दम दाखयला तांकां की कितल्योश्यो क्रॉस ड्रेन्स आसा त्यो फिलअप जाल्ल्यो आसा उदकान भरलेल्यो आसा ब्लॉकेज जाल्ल्यो आसा तुमी सकयल पळयता आसत सकयल पासून उदक आसा आजून पर्यंत उदक दिसता पावस ना तरी पूण उदक दिसता. सो हें मेंटेनन्स व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा आनी हें टायमली जावपाक जाय. आतां कित्याक डिले जालो कित्याक आजून पर्यंत जो वॉटर ऑपरेटींग जो सिस्टम आसा जो पंपींग सिस्टम आसा तेजो आजून पर्यंत टेंडरींग जाल्लो ना जो कोण एजन्सी आसा एजन्सी कोण हँडल करतली ती आजून पर्यंत जाल्ली ना. सो तें बेगांचे बेगीन जावपाक जाय आनी तेजे नंतरूच खंय ना खंय ती ऑपरेट करपाक शकता कित्याक हांगा आनी ड्रेनेज सिस्टम असो ना हांगा ते ऑपरेट केल्या शिवाय उदक नाल्यार भरतलें. गिरीश बाबा आतां ही पावस ऑलरेडी तेंकला तर ह्या वर्सा हांवें जातलें कित्याक तुमी म्हणटा पळय डिसिजन घेवना ना पूण तुमची मिटींग जातली डिसिजन घेता म्हणजे टायम जातलो आनी पावस पडटलो आतां हे वतलें हे फावट तें नक्की आहा. पळय आमी आतां प्रायोरिटीचेर आमी डिसिजन घेवपाक CMा कडेन हांव उलयतलो कारण CM PWD मिनिस्टर आसा आनी मेन म्हटल्यार हें खरें म्हटल्यार नॅशनल हायवे म्हाका तरी दिसता की नॅशनल हायवेजान हें घेवपाक जाय कारण आतां तुमी पळयता आसतलो एंटायर जो स्ट्रेच आसा हो नॅशनल हायवेचो आसा आनी नॅशनल हायवे समज घेतलो नाजाल्यार हो मेंटेनन्स तेंच्या अंडर दवरलो जाल्यार तें जावपाक शकता कित्याक बाकीचे तुमी पांचवे पयले आसतले कितें आसा हो कितें आसा हो पयलू इम्प्लिमेंट केल्लो आनी तेजे नंतर हेजे वयर जो हायवे आसा तो MPR अंडर तो हायवे पण आनी कितलेच कडेन आतां तुमी पळयता आसतना फ्लडिंग जाता सो आमी हांव क्लियर कट CMाक वचून डिमांड घालतलो की हे नॅशनल हायवे अंडर दवरचो आनी ते जे मेंटेनन्स आसा पावर सप्लाय आसा कित्याक स्ट्रीट लायट्स आसा स्ट्रीट लायट्साक तुमी पळयता आसतना ट्रान्सफॉर्मर आसा मदीं ट्रान्सफॉर्मर आसा सो यू कॅन कनेक्ट टू दॅट ट्रान्सफॉर्मर आनी ते बील पेमेंट जे आसा ते तेजे थ्रू करपाक शकता कित्याक आतां कितें जाता GMC आतां हो प्रिव्यू जो आसा मदलो आसा हो खरें म्हटल्यार स्पेस जी आसा ती खरें म्हटल्यार GMCक पडना तरी पूण डीन हेजो पेमेंट करतालो इतली वर्सां ताचो पेमेंट केलो बट कंटिन्युअसली जो पेमेंट वाडत आसा आनी आजून पर्यंत कोण घेतलो हँडओवर कोणा कडेन येतलो तो आजून पर्यंत डिसायड जालो सो ताका लागून CMा कडेन हांव मुद्दम उलयतलो बेगांचे बेगीन आमी CMा कडेन कॉर्डिनेट करतले की डिसिजन घेवपाचें आनी एक पॉलिसी डिसिजना थ्रू हो हँडओवर दिवपाचो. CCTV आहा ती वर्किंग कंडिशनान आहा आनी थोडे वायरी आहा पळय फुटपाथार पडला तेजे तुमचे पळय आतां आमी इन्स्पेक्शन करता आसतना आमकां GSIDCनी सांगलें की थोडे कितें रॉबरी जाल्या म्हणून कितें
चोरला पाट चोरल्या म्हणून आमी ते सांगतालो की हे जे CCTV आसा ते CCTV चलता काय ते म्हणटा ते वर्किंग कंडिशनान ना. सो हांगा खूब कितें कितें आसा तें वर्किंग कंडिशनान ना. हेज्या पयलीं आमकां पळयलें आसतलें आमी परत परत मामलेदारांक डिफरंट डिपार्टमेंट ऑफिसरांक आपयता PWD आपयता आनी त्या टायमार आमकां खंय ना खंय रश करचें पडटा आनी ताका लागून ही मीन्स पयलूच आमी इन्स्पेक्शन मागयलां की पयलू आमकां कळपाक जाय आतां दुसरे सायडीन बसून कशें उदक भरता तुमी पळयलां आतां गेले ते फावट खुबशें उदक भरलेलें आनी ते खूब लोकांक खूब त्रास जाता सो हें पयलूच कळपाक जाय आनी तेजेर आमी कितें प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवपाक शकता हे आमी जातीतले बेगीन इम्प्लिमेंट करपाक लायतले. प्रॉब्लेम कायमचो सुटावो जावपा खातीर काय अशें सोल्युशन पण आता मेजर प्रॉब्लेम जो केला तो हायवेन केला NHच्या थ्रू तो मेजर प्रॉब्लेम जाला कित्याक NH जेन्नाच्यान येयला हांगा खुबशी फ्लडींग जावपाक लागल्या हो जो हें आसा हेका ड्रेनेज सिस्टम पासून खरें म्हणल्यार म्हाज्या हिसपान तरी ड्रेनेज सिस्टमाचो पंपींग स्टेशन कडच्यान हाडून एक कंटिन्युअस ड्रेनेज सिस्टम आसपाक जाय आनी तो उदक भायर वचपाक जाय उदक भितर पंपींग बंद केलें मेंटेनन्स करता आतां कंटिन्युअसली आमचो पयसो जो आसा तो घालचो पडटा हांगा कितें आसा तो सिस्टम स्टार्टींग जो इम्प्लिमेंट केला ताणें सिस्टमूच रॉंग इम्प्लिमेंट केला अशें तरी म्हाका दिसता तशेंच तुमी पळयता आसतना हायवे जेन्ना बांदता तेन्ना तेंच्यांनी खरें म्हणल्यार चॅक करूंक जाय ड्रेनेजीस खंय आसा लेवल रोड लेवल कसो आसा आतां तुमी ते सायडीन वचून आतां मुद्दम तुमकां व्हरोन दाखयता हांव ते सायडीच्यान तांकां लेवलूच ना रोडाक रोड असो जाल्लो आसा आनी थंय स्विमींग पूल जाता एवरी इयर स्विमींग पूल जाता आनी हेजे पयलीं आमी सेंटरां भरिल्लीं आसा सगळे डिपार्टमेंटान घातलेलें आसा ऑफिसरांक घातलेलें आसा एसएमसीन मांडलेलें आसा पण अजून पर्यंत हे सोल्युशन येयल्लो ना सो एवरी नाव एंड देन आमकां हांगा येवचें पडटा हांगा ब्रीफ करचें पडटा तांकां दाखोवचें पडटा सो हें जावपाक जायना आनी ताका लागून हायवे कॉन्ट्रॅक्ट आतां जो हायवे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेणें खंय ना खंय ते एजन्सीन हें हँडल करपाक जाय कित्याक तो सर्वीस रोड तो सायडीचो आसा तो सर्वीस रोड आनी सर्वीस रोड कनेक्टींग सगळ्यांक येता आतां मेजर टू एंटायर GMC धरून ते सायडीन तुमी दोनापावल वचून वचपाक हो सर्वीस रोड आमकां यूज करचो पडटा सो हें खंय ना खंय PWD हायवेज जे आसा तेंच्यांनी इम्प्लिमेंट करपाक जाय सारको तेजेर तोड काडपाक जाय आतां व्हरून आमी ताका दाखयतले की खंयचे खंय ब्लॉकेज जाता आनी खंय उदक साठोवन उरता आनी हेजेर खरें म्हणल्यार इंजिनियर ते आसा इंजिनियरांनी डिसिजन घेवपाक जाय की कसो ते लेवलिंग हाडटले तेजेर आनी लेवल आतां जसो आमकां MSनानी सांगलें की तेंच्या भितर पासून येता हांगा लेवलींग सारकी ना सो ती लेवलिंग कशी हाडटली हें बेगांच्या बेगीन करपाक जाय आनी लोकांक परत परत त्रास जायत रावतले आतां आमी लास्ट टायम पासून येयल्ले तेन्ना सगळ्यांक स्टाफांक लोकांक सायडीच्यान खंयच्यान वयचें पडटालें वचपाक वचून वाट नासली उदकान पेंटी वयर काडून उदकान वयचें पडटालें तुमी पासून पयलां आसतलें सो हें जावपाक जायना आमकां खंय ना खंय ही GMC एंटायर जो GMC जावं बांबोलीम जो हे जंक्शन आसा हो जंक्शन सारको मेंटेन करपाक जाय आनी हेजेर सिस्टमॅटिकली तोडगो येवपाक जाय सकयल स्लॅपाक वचून स्लॅपांतल्यान उदीक गळटालें तेजें कितें आहा इश्यू पळय आतां त्याच आतां पासून हांव GSIDCक सांगतालो की हेजो मेंटेनन्स कितें आसा ते म्हणटा कित्याक ताका एक्सपांड जाता तो एक्सपांड जाता ते दे कॅन एक्सप्लेन इट बेटर ते सारकें एक्सप्लेन करचें पडटा एक्सपांडेशन जाता ताका लागून क्रॅश पडटा म्हणटा आनी तितून आतां उदक कशें येता आनी येना ते GSIDC आतां GSIDC म्हणटा हँडओवर केल्लो आसा सो हँडओवर कोणाक केला तेंच्यांनी आतां पळोवचें पडलें समज PWD केला PWD केला अजून पर्यंत तरी PWD हँडओवर घेवंक ना म्हणटा ते सो PWD केलें जाल्यार PWDन फाल्यां पळोवचें पडटा ॲज अ GMC सुप्रिटेंडंट म्हणून तुम्ही काय सांगू शकता का आम्ही आता लेटेस्ट दहा दीस जाले इंटरनल आमचे टारिंग जाल्ले आसा कित्याक फ्री मुवमेंट ऑफ एम्बुलन्स ही सामकी गरजेची आमकां OPD ब्लॉकान किंवा कॅज्युलिटी ब्लॉकांतल्यान ते फाटें मॉर्ग पर्यंत वचपाक सो ते आमचें टारिंग ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लें आसा तरी आसतना कितें आसा की कंपाउंडाच्या भायर जे पळय मड लेवल आसा इट इज हायर दॅन द लेवल ऑफ आवर आउटलेट्स ताका लागून उदक ते भितून वचपाक ऑलमोस्ट 1-1.5 वर एक्स्ट्रा लागता सो ताजेरी आमकां एक ते तोडगो काडचो आनी आउटसायड PWD ते वाट आसा ती रेन वॉटर ड्रेनाची वाट क्लियर करून तर दीत जाल्यार भितर पावसाचें उदक उरपाची शक्यता सामकीच कमी आसता ते पंपींग करता पळय तें उदक तुमच्या सायडीच्यान सोडटा तेजो तुमकां मातसो इश्यू जाता ताजेर कितें सोल्युशन बीन काडलां तुमी न्ही ते पंपींग जे पळय अंडरपासांतल्यान जाता न्हय ते उदक सारकें रेन वॉटर ड्रेनान हेचो एक ग्रेडियंट कसो करून जर सोडत जाल्यार इट वील नेवर रिमेन ऑन टॉप जे सकयल्यान उदक वयर जे पळय पंप करता थंयच्यान ते आपल्या पूण सकयल ग्रेडियंटान वचूं जाय तशें जर गेलें तर जायत आनी तेजे ड्रेन्सांक ऑब्स्ट्रक्शन वचूं जायना सो हो सगळो पार्ट आउटसायड द कंपाउंड पडटा सो हो जर सगळो सारको वेवस्थीत जायत न्ही तर भितर वॉटर लॉगिंग ना कित्याक मेडिकल कॉलेज इट डेफिनेटली स्लायटली एट अ हायर लेवल दॅन इवन द रोड सो भितर वॉटर लॉगिंग जावपाचो आमकां प्रश्नच येना सो दीस स्मॉल इश्यूज जर सारके एड्रेस जायत न्हय जाल्यार आवर इंटरनल फ्लडींग वील बी अ थिंग ऑफ द पास्ट पूण मातसो पार्किंगेन तुमकां प्रॉब्लम जातात पयलीं जातालो पूण आतां आमी टारिंग करून मातसो वयर आयला सो एरिया वीच वॉज लास्ट इयर पळय मातशी कमी आशिल्ली हायट न्हू मातशी आतां वयर हाडल्या ओन्ली थिंकींग दॅट दीस वील हेल्प अस इन दीस इयर आनी प्लस आउटलेट्स आमचे आसात ते मातशे लोवर लेवलाचेर गेले